नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत सगळ्याक तुमकां येवकार. सद्याक गोंयांक एक इश्यू असो येता की गोंयकारा पासून उरतले काय ना हो सद्याक प्रश्न सगळो निर्माण जाल्लो आसा. आनी एक इश्यू अशें येता की खंय आज हांगा कन्वर्शन जालें, फाल्यां थंय लँड ग्रॅब जाली, परा आनी खंय इलिगल प्लॉट काडले. अशें करून सगळे गोंयची जी आमची जमीन आहा ती आतां गोंयकारा पासून उरतली काय ना हो एक प्रश्न आहा. आनी ह्याच सगळे हाजेर सांजोजे आर्यल हांगा परत एकदा इलिगल प्लॉट्स हाजो विशय आयला. आनी पयर जे आयताराक ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेकूय हो इश्यू सामको नेटान फुडें आयलो. आनी हे सगळ्या आंदोलनाक हे सगळे इलिगलिटीज बंद करपाक लागून एकलो मनीस सामको थंय झगडटालो. तो म्हणचो थंयचो गांवचो नागरीक फ्रेडीबाब ट्रावर्स हे आज आमचे मदीं ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर फ्रेडी येवकार तुका. फ्रेडीचे वळख करून दिवपा जाल्यार फ्रेडीन हाजे पयलीं असले कितलेशेच आमचे एनवायरमेंटल इश्यूज हँडल केल्यात. इवन कोळशाच्या आंदोलनाक फ्रेडी हाजेर आशिल्लो, फोर फ्रंटाचेर आशिल्लो. आनी हाजे फाटल्यान सगळी एक फ्रेडीची भुमिका आसा की गोंयकारा पासून उरपाक जाय आनी जे गोंय उरलां ते एनवायरमेंटली सामकें फ्रेजायल अशें गोंय जे गोंयकाराचे पयलीं आशिल्ले तशेंच उरपाक जाय. त्या खातीर फ्रेडीचेर कितल्यो केसी जाल्यात. फ्रेडीक ह्याच प्रकरणाक लागून एकदां तुका मारूय पडला. सो हे जर सगळें पळयल्यार फ्रेडी एक आमी सगळे हाजे हो एक्झॅक्टली इश्यू कितें पयर तो ग्रामसभेक आयला. ओके सुशांत बाब, थँक्यू तुमकां. तशेंच हे चॅनल चोयतल्यांक ह्या चॅनलांतल्यान जायते गोंयचे इश्यू तुमचे मत येताय. तुवें विचारलें तशें करून हो इश्यू कितका म्हूण. सुशांत बाब, हो इश्यू 2018 स्टार्ट जाल्लो. हांव एक पार्टिक्युलर सर्वे नंबराचेर उलयतलो आनी थिंगा आमी ऑब्जेक्शन घायिल्लें आनी त्या तोंडाक आडावन उरलें ते रोड कोताले एक शेतांतल्यान. सर्वे नंबर 229/2 पाद्रीपाट सुरेपाट म्हणटाय थिंगा रोड कोताले शेतांतल्यान आनी आमकां आडायल्लो. आतां 2024 फेब्रुवारीचे वोटर तारखेर तेच प्लेसीक हायकोर्टाक काम स्टार्ट जालें. आनी काम स्टार्ट जालें, 4 ट्रक मात गायली आमी आडावपाक गेले जाल्यार दुसरो दीस येयलो 19 फेब्रुवारी. ते दिसूय आमी आख्खो दिसभर थिंगा आसलेले आनी थिंग कळ्ळें हिंगा शिवाजीचो स्टॅच्यूची खबर येता. सो हे ते आमच्या फाटीं तो बोवाळ जाल्लो तो इश्यू. येस, वोटर तारखेर तेणें राती रान घायलो शिवाजी. 19 तारखेर लोक केलो, लोकांनी जालें. सुभाष फळदेसाय आयलो जो मिनिस्टर आहा तो, पुलीस फोर्स येयलो, जायते DYSP संतोष देसाय येयलो. आनी त्या तोंडाक आमी लोकांक सांगलोलें हें जें पड जाता हे शिवाजी मोगान कांय जायना, ही जमीन चोरून व्हरपाक आमान जाता म्हण. आनी आयज मोगोडे प्रूफ आहाय सांगोंक, जावं तो खंयचो मिनिस्टर जावं तो केदो व्हडलो ऑफिसर जावं, थिंग कितें जालें तें फोटिंगपणाचें आमी हे गांवची जमीन वो गांवचो दोंगर चोरून व्हरपाचो. कितें जालें एक्झॅक्टली? ओके, थिंगा सर्वे नंबर 229/5 वो नो डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणून. आनी हे नो डेव्हलपमेंट स्लोपांक 40 प्लॉट जालो आहाय. हे हांव मिडिया मुखार दाखोवपाक शकता. आनी हे अंडर RTIचेर आमी काडले 40 प्लॉट. आनी हे 40 एरिया आहा ती 15,600 स्क्वेअर मिटर एरिया आहा. ती एरिया तेणी 3 भागांनी वांटिल्या. प्लॉट A, प्लॉट B, प्लॉट C. 5,000, 5,600 आनी 5,000. बट हितून जे प्रॉपर्टी 5/5 आहा थिंग वचोंक लिंक रोड ना वचपाक. बट तेरे आसतना पेपराचेर प्लॉट जाय, प्लॉट इकले. हांव थिंग साकून हांव त्याच रस्त्यान येवपी सदांच. सो मेन रस्तो आहा आनी कुशींतल्यान आतां शेत आहा. हय, शेत. आनी पयर तो एक कच्चा रोड केला, तो एक आतां न्यू तो कच्चा रोड एक जाल्लो आहा. कच्चा रोड तोच आडावपाक आमी गेल्ले. आम शिवाजी कांय खबर आसा. बट हिंगा आतां उक्ताड आयलो हांव ते प्रमाणे चोयल जाल्यार जे कोण हे आसलेले पडे ते हितून इनवॉल्व आसलेले हे सगळे फ्रॉड. सुभाष फळदेसाय फटकिरो. सुभाष फळदेसाय थिंग फट मान गेला. कितें मारलो फोटो? सुभाष फळदेसायन सांगलेले इलिगल एक्टिविटी थिंगा कांय जावपा नाय, ना प्लॉटिंग ना कांय ना म्हण. आनी सरदार कोण मकानदार कोण म्हणटा तेणें सांगलो, म्हाका एविडन्स आहा, तेणें सांगलेलें हिंगा प्लॉट जायना, आपण जाय जाल्यार एफिडेविट मान दित मग पंचायताक प्लॉट जायना. बट थिंगा 2 सब डिव्हिजन जाले सारकी मदें दोंगरामध्ये नो डेव्हलपमेंट स्लोपा मध्ये विदाउट रोड. जाल्यार आतां हांव इतलें सांगोंक सोदीत हे प्लॉट विकिले कोणें
हें जालें कितकून आनी तेंगे सेल्डेड शेड्यूल 3 तेणी प्रॉपर्टी डिस्क्रायब केलो आहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थिंगा रोड नासतना तेणें रोड म्हणून सांगलो आहा जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्डीडा ती फ्रॉड जालो मागीर आतां ही मुगेली एक चॅलेंज अशी जे कोण ऑफिसर आहाय तांकां मिनिस्टर आहाय तांकां आर्यल गांवां येयान चोयाय हांव तुमकां भोंवन दाखयता गांव कितको आहा तो आनी गांव तुमी कितको पाड घालून सोदताय तो आमगेलो आयज तुमी म्हणटा सरकार म्हणटा शेत रोवपा जाय आयज तुमी म्हणटा एनवायरमेंट सांबाळपा जाय जाल्यार हो दोंगर कातून हिंग घर बांदून वो कितें कोण जाल्यार एनवायरमेंट सांबाळले आनी ते घर बांदले कित्याक ते वायनाडात दिश्टी पडले आतां केरळान दाखोवन दिलो कितें जालें आनी हिंगा आमगे मडगांव दाखोवन दिल्ले आहा ते दोंगर कापतकीर ते पयर कोसळून सो फ्लॅट हे जाले ते माती पडून सो फ्लॅट हें तुमकां दिसती पडो आसतना हे इलिगल एक्टिविटी जाताय त्यो कितें फ्रेंड म्हाका ताचे पयलीं हे टेक्निकल हे अशें पयलीं म्हाका एक सांगता तो जो झोन नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणटा कित्याक लागून दॅट एरिया तो दोंगर तो तूं थिंगेन रावन चोयलो न्हू तो सारको दोंगर सारको दोंगर झाडां आहाय थिंगा जनावरां आहाय थिंगा सारको तो बिबटे बी सारको येत यस हांवें चोयला बट आसपास सारकें यस चोयलें जाल्यार सगळे जनावर थिंगा भोलो आहा थिंगा बिबटे आहाय मागीर पावसा दिसा रानदुकर आहाय मोर दिसताय यस हें सगळें थिंगा दिसती पडा आमी तेंगेले लुगार डिस्ट्रॉय करून खूंय वचोंक जाय आमकां दुसरें पेपर सो हे आसा तो खंयच्या RP 2021 भितर वो झोन आहा पळय वो 2021 रिजनल प्लॅनामध्ये नो डेव्हलपमेंट स्लोप हो गव्हर्मेंटान दाखयलो आहा ओके आनी हांवें मिडिया दाखोवपाकूय हें हाडलां कित्याक फ्रेडी सांगता ते फोट जावपा नाकाय तेका लागून हांव प्रूफ घेवन येयलो आहा दुसरें म्हाका एक विचारून TCP मिनिस्टराक आनी चीफ टावन प्लॅनर कोण आहाय पळय सिनियर तांकां विलेज कितको आसूं जाय हें मातशें गांवकारांक सांगाय आनी सिटी कितको आसूं जाय हें डेफिनेशन सांगाय हेज पयले 2009 आमी रिजनल प्लॅन सबमीट करून गेले त्या दोना वॉच कॉस्टान आमी पुत्तूराच्यान हांवें चाललो डिफायन कर विलेज कितको वचपा जाय मुगे हिसपान म्हाका दिसता गोरवां कुकडां दुकरां सुणी माजरां धाकल्यो मोठ्यो तोंडां ही विलेज आसलोली आतां विलेज हाय रायज बिल्डींग कॉन्क्रीट जंगल करूं सोदताय हे TCP मिनिस्टरांनी गांवच्या लोकांक सांगल्यार बरें दिसत म्हाका आनी जो कोण प्लॅनिंग करता पळय तेणें राजेश नायकान एक कडेन कोर्टाक सांगलो आहा सांतिस्तेव ह्या कोर्टाक सांगलो आहा तेणें प्लॅनिंग करता आसतना आपल्या कोणाक गेले विचारपाक गरज ना प्लॅनिंग पासून बसून करता हांव म्हणटा फिल्डार इंचोये ऑलरेडी रिजनल प्लॅनाचो टायम काबार जालो आनी रिजनल प्लॅन येवपा जायो आनी हो रिजनल प्लॅन गांवकाऱ्यां भायर आनी कोण तूं मातसो बसून करूं शकना सो आतां तूं म्हणटा की विदाउट रोड नासतना थंय प्लॉटा खातीर म्हणजे सेल्डीड जाल्यार थंय दाखयलो रोड दाखयला इलिगली रोड नाशिल्लोच पूण थंय कागदाचे रोड दाखयलो ते सेल्डीड जाले थिंगा आतां प्लॉट डेव्हलप करपाक हे प्लॉट आहाय पळय हे मागीर काडटे हे सालारान लँड सिल्वर रिकॉर्डांसून काडला हो डॉक्युमेंट बट हे म्हाका सांगून हे आतां इतली जर सगळी इलिगलिटीज जाल्यात जाल्यार कोणाचो आशिर्वाद असल्या शिवाय जावपाक शकता हे पॉलिटिशियनांक आशिर्वाद आसूंक जायो आनी हांव जाल्यार डायरेक्ट इलिगेशन करता सुभाष फळदेसाय हितून इनवॉल्व आहा एश ते दीस सगळे लोकांक कोण येयलो आहा नाजाल्यार सुभाष फळदेसायन आतां लोकांक मुखार येवन सांगोचें फ्रेडीन कितें सांगिल्लें तें फोट पूण एखादी अशें जावपाक शकता एखादी सुभाष म्हणटा तो मातसो शिवाजीचो जे भक्त सो तो एखादी ताका दिसलें आसतलें की शिवाजी पुतळो आहा तो आडायतात ताका लागून आयला ताका इग्नोर आउट ऑफ इग्नोरन्स ऑल्सो ही मायट हॅव जशें जावपाक शकना तेच म्हणटा तेका लागून हांव म्हणटा आतां तूं जुक्ताड आयला नाल्यार फ्रेडी यो आनी मेळ दाखयत तुका डॉक्युमेंट आनी मागीर स्टेटमेंट करता न्हू आपल्या फोटींग आपल्या खबर नासलोली हें स्टेटमेंट करता न्हू तूं दाखय आनी लोकांक दुसरें शिवाजी महाराज जो पड म्हणटाय हो जो म्हणटाय देव बट हांव इतलें क्लियर करता तुमगे हितूंतल्यान तो मुगे देव न्हू ही इज माय वॉरियर ही इज माय हिरो ओके आनी जरी तर तो देव म्हूण कोणूय तर म्हणटा जाल्यार देवा बरी वचून 100 मिटरार वचपाक गरज ना ना दिस इज ओके देव काय ना म्हणटा ते दॅट इज वेगळें एका तोट्टाक देव मानतात ते तांकां ताचे खातीर देव आसतलोय तो ते आमी काय आमकां हें करपाक तयार म्हाका जो दिसता शिवाजी मुगे देव म्हणून हांव मानतलो देव ऑफकोर्स ते हे ना मेन म्हणटा हे आमगेले टेक्निकल आनी हाजे गोश्टीचे उरले आमी थंय रस्तो नासतना तुमी पयलीं एड्युकेशन केल्लें बिकॉज ऑफ ते रस्तो जावपाक जाय म्हणून
थंय शिवाजीचो पुतळो घालो हे तुमगे एलिगेशन आशिल्लें. सो आतां म्हणटा तुका दिसता की हे जर केला ते फकत त्या रस्त्याकच लागून केला अशें तुगेलो दावा आहा. शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू घालतो रस्तो येवपाक आनी हे प्लॉट खबर जावपाक. कित्याक प्लॉट ओनर आहा ते म्हाका दोग जाण मेळ्ळे. ओके. पयलीं तेणी प्लॉट घेयल्ले तांकां पाटली पयशे परतून मेळ्ळे. मागीर तेणी आनी प्लॉट घेयले अशें म्हणून तेणी सांगिल्लें हांवें प्लॉट घेयले बट तांकां रोड जायो. म्हाका कोण कन्विन्स करूं शकता अशें म्हणून तेंगे भितर चलता. म्हाका कन्विन्स करूं शकता म्हाका कन्विन्स आनी हांव कन्विन्स जाता. प्लॉट कोणाक आहा नॅचरल आहा तशें दवरे जमीन काबार तेंगे पयशे कोणाक घेयल्या पडे तेंगे पयशे तेंका दिये फिनिश इट ऑफ. आमकां थिंगा प्लॉट नाकाय. सध्या आतां पंचायतीन पळय तुवें ग्रामसभे येतकीर आतां पंचायती मुखार तुमी मांडला कितें पंचायत आमी सांगिलां हें आमी तुमी संत्रे मुखार हाडा हें ऑथॉरिटी आहा तांकां बरोवयाय आनी ऑथॉरिटी सांगाय आमगेलो झोन आमगे ती जमीन आहा आनी झोन आहा पळय हो चेंज करूंक नाका. आनी आमगे MLA जावपाक क्रूज सिल्वानूय तो असेंब्ली मांडिला झोन चेंज कोशनी म्हणून आहा तसो आसती. आनी म्हाकाय दिसता आनी आमगे गोंयचे लोकूय म्हणटा आनी तशेंच गांवचे लोक म्हणटा दोंगर पेडयेक वताय आनी दोंगर कोणाच्या पांयन हे रचलो न्हय. हे आमगे देवा बापान आमकां संवसाराचे पयलीं आमकां दिले. हे आसप आमकां प्रोटेक्शन दोंगर आसप हे आमकां प्रोटेक्शन आनी जरी तर दोंगर ना उडयले आमगे प्रोटेक्शन ऑलरेडी गेलें अशें दिसतलें आमकां. आयज तर तूं म्हणटा खरें कितें आणटू आनी थोडे एक 7-8 वर्सां पयलीं ते आमगेले दिकरपाली लँडस्लायड जावन सामकें म्हणल्यार हें जाल्लें कितें रोड ब्लॉक न्ही एक 4 जाण मेल्ले थिंगा ते बसाचे. ताजे फाटल्यान मागीर आमी मातशें ते गुडयेचेर तसो सामको पावस पडटकीर सामको हे देऊन आयलो देवादयेन त्या दिसा म्हणल्यार थंय लोक नाशिल्ले ताका लागून त्या घरा भितर माती भरली पूण रोड ब्लॉक जालो पूण कोणाक कांय जावंक ना. ताजे फाटल्यान आमी जाल्यार चंद्रेश्वर पर्वत आहा थंय ते हे जाल्ले कितें लँडस्लायड जावन कितलो तेंप रस्तो बंद आशिल्लो. सो आमगेले जे नॅचरल जे हे आहा तांकां जर हात लावपाक गेले जाल्यार हे जावपाक शकता. हे ऑलरेडी एक 3 आमचे गजालीन दाखयल्या. तूं डेली येता वयता हें तुका खबर आहा बट थिंग बसताय तें खबर आसना सुशांत. आनी जेन्ना आमी नेचराक हेटाय नेचर आमचें कितको थापड मात तें आमकां खबर पासूं आसना. आयज आमचे केसो महामारी येवन गेले कोविड येवन गेले आतां लँडस्लायड जावपाक येयलें आज आयकता दुसऱ्या ट्रेन पडली. हें सगळें नेचरान आमी सांगिलां तूं आपल्याक हेणाका आपण तूं कितको सत्यानाश करपा पडे हें आमी तुका दाखोवन दितलो. मकंदर म्हणटाय सरदार मकंदर कोण म्हणटाय पडे तेणें थिंगा एक स्टेटमेंट केल्लो हिंगा प्लॉट जायनाय म्हूण आनी प्लॉट जाता जाल्यार आपण एफिडेविट मान दित म्हूण. हांव त्या कितलें सांगूंक सोदितां जरी तर तूं खरेंच गोंयच मोगाचो आनी खरें तूं गोंयकार आनी खरेंच तुका जमनी तर मोग आहा न्हू हें जालो आहा पडे हें बंद कर आनी दाखय आनी दी आपण खरें मोगाचो. जमीन मकंदरान विकती घेतल्या पळय मकंदरान कोणाक विकती गेल्या कितें खातीर गेले बट तो तुका हांव सेल डिडा सेल डीड माल ना जाल्यार मोको पुरावे आहाय ते यो हांव तुका दाखयता. आनी तूं आनीक म्हाका सांगतालो की तो सेल पेपर आहा तो 1 वर्साचो आनीक सेल डीड जाला दुसरें तें कितें ना ते एफिडेविट काम नो ऑब्जेक्शन टेनंटान दिला. सेल डीड पेपर आहा तो 15 तारखेर जुलयाचे 2011. ओके आनी तेच नंबर आहा 19876 मार्क असो गेलो 100 रुपीज स्टॅम्प पेपर आनी वो एक्झिक्यूट केला नोव्हेंबराचे 24 तारखे 2023. ओके हांव इतल्या 12 वर्सां गॅप आहा. वय हांव इतलें सांगूंक सोदितां वो फकत हेका नो ऑब्जेक्शन काम एफिडेविट करून सामान दवरलो काय पेपर 12 वर्सां वो एक फ्रॉड दिसत म्हाका बट हितून म्हाका तितू नॉलेज ना आहा ते आहा ना ते ना बट म्हाका दिसत हो फ्रॉड हितू वर्सां स्टॅम्प पेपर आतां भायर काडप म्हळ्यार. ओके हो सारको टोटली फ्रॉड. फ्रेडी आतां ही एक जाली एक गजाल जाली तुवेंच आनी एकदां ते दोगर कापताले आनी तुवें बंद केल्लो ती एक जाली आनी आनीकूय थंय इश्यू आहात. सो तुगे सांज जे आर्यल जी पंचायत आहा ते चल्लो कितें काय म्हणून सांजे आर्यल पंचायत 2017 आनी 2022 ही पंचायत आख्खी करप्शनान बुडलो. सरपंच 4 सरपंच जावन गेले सगळे करप्शनांतू गेले आनी ते
मायन फायन रीण घालप भुरग्यांक फारीक करून जात पडे भुरग्यांक बरे त्रास पडे म्हणल्यार तेसो जालो. आतां फाटी लिंदा सरपंच आनी वालेंत फर्नांदीस डेप्युटी सरपंच तें उडयन आमी आतां कार्मेल फर्नांदीस आनी फायटी काडोजात डेप्युटी सरपंच केला. सो स्मुथली सद्याक बरो वयता. लोकांगेलो रिस्पॉन्स बरा बाबा हय ही पंचायत गांवच पासत वावरतलो हे शिजवता आनी म्हाकाय जाय पंचायतीन गांवच पासत वावरलो न्ही. आमी नोंदरे मुखार हाडटाय. आतां रिसंटली 116/1 सर्वे नंबरान प्रोविजनल एनओसी दिल्ली प्लॉट सब डिव्हिजन प्लॉटाक. बट टीसीपीन त्याला कंडिशन घातली. ओके फायनल एनओसी गेल बघा सेल करप ना काय ना बट टीसीपीने लायसन्स दिले. प्रोविजन एक्सपायर जालो हा. एक्सपायर जालो असता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कशें दिली तुम्ही. ओपन स्पेस आहा ती सेल जाल्या. रोड आहा रोड ना थिंगा प्लॅनाचे रोड आहा ती फिजिकली गेल्या रोड ना. हे टीसीपी दिसती कोणा काय. ओके दुसरो सर्वे नंबर 73/6 सो प्लॉट पार्टिशनाक घायल्ले थिंगाय फायनल एनओसी मेळना आनी सेल ऑफ प्लॉट एनओसी दिल्या आनी थिंगाय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला टीसीपीन. आनी टीसीपीन चलत तें कितें आनी टीसीपी मिनिस्टर चोयत तें कितें. सो हे सगळें एक व्हडलें एक फ्रॉड आसा दिसता तुका. टोटल फ्रॉड. टीसी डिपार्टमेंट फ्रॉड आनी मिनिस्टर तेज्या वांगडा फ्रॉड. कितें आतां उक्ताड आयला 1 करोड हेजो कॅमेराचो. म्हाका विजय सरदेसाय हांव इतलें सांगूंक सोदतालो तो एक कॅमेरा 1 करोडान तो आख्खो स्कॅनू कर तो आख्खो A to Z तो 1 करोडाचो. मनीस दिसतीस पडा ताका दुयेंस आहा तें दिसती पडा तेका लागून गोडे तो 1 करोड आसतलो. ते विजय सरदेसाय गोडे तें कळना आसता पाड्याक. तो हेल्थ मिनिस्टर आनी तें 1 करोडा तेणें आख्खे स्कॅन मशीन लायली थिंगा स्मार्ट सिटींग. सो एक प्रकार आतां हे जर सगळें जर पळयलें आतां आमी जोक्स कुशीन दवरया पण सिरियस इश्यू ताका लागून सिरियसली हे जाता. म्हाका एक सांग आतां हे जे बाकीचे तातूंत पंचायतीचे रोल कितें कितें करतली पंचायत. म्हज्या हिसपान जे सब डिव्हिजन प्लॉट आहाय पळय हे फायनल एनओसी दिलना जाल्यार पंचायतान डायरेक्टली रिजेक्ट करपाची आनी दिलो आहा जाल्यार त्यो रिवर्क करपाच्यो. ओके आनी त्यांच्या वयर मागला मागिला कोणा ग्रामसभेन मागिला पंच ग्रामसभेन संडे ग्रामसभा जाली ते ग्रामसभा मागिला लोकांनी फुलफिल डिमांड केला हे सगळे रिवर्क जावचे. ईएचे नंबर दिलो ते रिवर्क जावचे. कित्याक कायद्याचे ना न्हू आम तर कितें कायद्याचे आम सगळे पयशे फारीक करूंक पडटा. इलिगल कोण कित्याक आनी इलिगली एक्टिविटी म्हणून जाल्यार गार्बेज चड जावप मागीर आनी ते गार्बेज हँडल करपा जाय न्ही म्हणकडे जायना. मागीर हांव म्हणटा कितें आर्यलान गार्बेज आहा खंयच्या गांवांत गार्बेज 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 कोच कोण इलिगल एक्टिविटी जाले भाड्यान दिले ते गार्बेज आनी गार्बेज इश्यू आहा तो खंयच्या विलेजीन सॉल्व जाता. हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की लास्ट हातूंक जर वतलो जाल्यार लास्ट रिजल्ट इज आमचे ज्युडिशियल हे करपाचें. त्या बाबतीन तुमचें कितें जायना म्हणटरी आमी कोर्टाक वयच्या पडटा आनी कोर्टान वचून आमी जायते केस जिखलो ना न्हू. बट तुमगे सिली मिस्टेकी लागून तुम पयशे खाच्या लागून गांवचे गांवकार कोर्टान वचप तेंगे सुसेक पेडे करप तेंगे बायल भुरगीं आहाय तेंगे टायम ना हे इतलें तरी तुमकां अक्कल ना पण निवडून दिलो आहाय तेंका. हांव म्हणटा कितें मातशें तरी कुस्यास हात घाले आनी चोयाय तुमकां कोताय तें कितें मातशें तरी चिंताय. तुमगे घरां भुरगीं आहाय बायल आहाय तेंच तरी चिंताय. तुमगे वर्सां बन 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 हुंय वयतले. सो तूं पंचायतीचे हे काडले म्हणून सांगता तुका हांव सद्या एक इश्यू जाला तुमगेले पंचायतीत तुमकां डिस्कस ग्रामसभेत डिस्कस केला आसतलो तो म्हणटा सावथ गोंयाक सनबर्न जावपाचें आनी काल एक हे जाला की लोट्टे हातूंत भितर तो प्रपोजल घाला की डिस्कस करपाक लागून. सो हे कितें दिसता तुका. हे सनबर्न मानबर्न कित्याक जाय तुमकां सुशांत आमगे फेस्टिवल आहाय ते उणे बरे भाशेन तेंका योगदान दियाय मरे ते बरे भाशेन फुलोया मरे जे सारके आमगे मुळावे आहाय ते इतरूच कराय. हय इतरूच न्हू आनी आहाय न्हू आमगेलो शिगमो आहा ते बरे भाशेन कराय न्हू. हे सनबर्न म्हणटा ते कोणागे रे सनबर्न म्हणटा कोणा फायद्या एवरी सनबर्न जालोले उपरांत एक केस आयकूंक येता हे इसरोले पॉलिटिशियनू वो तुमकां बरसो बडो मेळटा म्हणून सनबर्न हाडया. सनबर्न कोणा गेलो फेस्टिवल आमगे हे सगळे तुगे सांजे आमी स्टार्ट केले सांजे आर्यलाचे पुरते आसले तरी सांजे आर्यल दिसता म्हाका ती एक वन एग्जाम्पल आमी दाखयता आतां सद्याक ते पूण म्हाका दिसता सगळें गोंयभर जाता हेच चल्लां. हय आयज तर हें गोंयभर जाता आमचे असो तर कोण उठना हें कोणा आमी तर लिपोवन रावले ना
तें कोणाक कळपाना आमगे पांय जॉल मारले आमकां आपल्या भुरग्याक ओके बट आमकां जाता तें आमी केलां तेच मुगे क्वेश्चन तोच आसलो की सद्या आतां हे सांज जे आर्यल जाता तशें आमगे केप्यां जाता आसतलें ते नॉर्थाक तर विचारपाक नाका ते सामके हे करून बुलडोज करून उडयले अशें ह्या वटेन आतां काणकोणा जे परत ते थंय सामके एक सामकी ग्रीन आमके क्रिस्टीन हे म्हणटा विलेज म्हणटाले ते आतां काबार बरें आमगेली ग्रीन विलेज आशिल्ली ती आतां तशें दोंगर कापून तांबडे विलेज जावपाक लागले सो हे जर आतां हे जर सगळें पळयलें आमी म्हणटा गोंय उरपाक जाय गोंयकारपण उरपाक जाय गोंयाचे लोकांक बरी संदी मेळपाक जाय हे जर सगळें आहा आनी आमी म्हणटा हे पण तशें जायना आमकां तो ग्रीन गोवा जाय पण तो सगळो तांबडो गोवा जाल्लो आहा सो हेजे खातीर आतां तुमकां लास्ट क्वेश्चन आमचे सगळे हाजे खातीर लोकांनी कितें करचें पडटलें दिसता लोकांन आपल्यागे घरां जात सजमोन भायर सरो न्हय आपल्यागे घरा मुखा हाडीन कोण ना कोण हडशीक कोता हें चिंतून भायर सरो न्हय आपल्यागे चेड्या गेलो चेडवा गेलो फुडार पेडे जाता हें चिंतूंक जाय आपल्या भुरग्यांचेर बलात्कार जाते सजमोन गोंय जनतेन सजमो जाय आपल्या भुरग्यांचे हें जात तें जमनीचें जात भायर सरो न्हय अशें म्हाका दिसता आनी जेदना फोर्स भायर सरतलो हेंगे फोर्स काबार जातलो सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात एक सायडीन म्हणटा तशें आतां सद्याक वायनाडाक जें जालां तें पयल्यार फकत कोण तरी हे काडलें इलिगल सारकें प्लॅनिंग नासतना सगळें थंय डेवलपमेंट जालो आनी आतां ती सगळे कोसळून सगळे लोक गांव मातयेपणाक गेला तेन्ना जर म्हणजे तेच एखादें आतां गोंयांत जावपाक शकता सो आमी म्हणपाक शकना की तें थंय कितें जालां तें करता म्हाका कित्याक म्हाका कित्याक ते कित्याक पडून गेला अशें म्हणल्यार एखादी तें पडला ते एखादी वचून आमच्या घराचेर येवन पडपाक शकता ह्या सगळ्या गोंयकारांनी म्हाका दिसता हे चिंतून आतां असली जर कितें जालां जाल्यार सारकें विजिलंट रावन हे असल्यो गजाली हाडोवपाक जाय आनी ह्या माध्यमांतल्यान हे आमच्या कार्यावळींतल्यान आमी प्रत्येक वेळार सांगता आतां हे तुमगेले कोण निवडून दिले ताजेर विश्वास दवरपाचो ना एखादें बरें आसतय तें पण हे तुमी पयलीं विजिलंट रावपाक जाय तुमी जर विजिलंट रावले जाल्यार तुमचो गांव उरतलो सो हे आतां लोकांनी चिंतपाक जाय इतलेंच आमी म्हणटात आनी ही आमची भासाभास हांगा बंद करतात चडी देव बरें करूं तो येवन भासाभास करे कारण हे म्हत्वाचें तुगे साजूचे आर्यलाचो एक हे आसा पूण मेन म्हणटा हे सगळी गोंयकाराक बातपा सारके इश्यूज हे आनी हे आतां हे जर बंद जायना जाल्यार गोंय उरचें ना हे आतां लोकांक समजपाक जाय इतलेंच आमी म्हणटात आनी तुमी आतां तुमची जबाबदारी वळखून ह्या असल्या हातूंत भितर प्रोएक्टिवली फुडें येवपाक जाय ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV